सध्या सर इलेक्शन सामकें बरे तरेन चलता, फेर चलता, पूण म्हाका एक हें मातशें कमीपण दिसलें की जे आमी जे डिसेबल आसा नाल्यार तांकां विज्युअली ते दिसना, म्हळ्यार दोळ्यान दिसपा येना, नाल्यार तांकां थोड्यांक उलोवपा येना ना आयकोपा येना, तांकां तर एक कंपेनियन दिल्यार बरो आशिल्लो. आमी प्रिसायडींग ऑफिसराक विचारलें, तो म्हणटा ह्या इलेक्शनाक ना म्हणटा, आमदारकेचें आनी लोकसभेचीं इलेक्शनां आसा, पूण इलेक्शन इज ओवरऑल सेम न्ही, तें जिल्ला पंचायत आसूं, पंचायत आसूं, लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आसूं नाल्यार लोकसभेचें आसूं, इट इज सेम. तेंचेर अन्याय चालले हो. तेंचेर अन्यायच तो सारको, तांकां कांय कळना न्ही. आतां एक तेगे तो रायट एक्सरसायज करपाचो, वोट करपाचो ताका रायट तो, पूण तेगे तो वोट तर मेळट थंय गेलो, ताका ते कितें फायदो आसा वोट मारून? हांगा तशें आसा लोक आसा न्ही, आसा. आमी आतां एक दोग जाणां विचारलें, पूण तो प्रिसायडींग ऑफिसर सांगता आमकां तें हायर ऑथॉरिटीन ट्रेनींग जाल्ली तेन्ना तांकां सांगलां की कंपेनियन व्हरपाक जायना. तो कितें म्हणटा की लोकसभेचें आनी आमदारकेचें इलेक्शन आसा, पूण दीस इज ऑल्सो इलेक्शनूच न्ही, जिल्ला पंचायत इज ऑल्सो फॉट ऑन द पार्टी लेवल्स. सो ताकाय म्हाका दिसता ताका अन्याय जाला. तो म्हाका दिसता इलेक्शन कमिशनान मातशें तेजेर लक्ष दिवचें. सो हेन्सफोर्थ तो परत न्ही जावपा नाका असो दिसता म्हाका. सकाळी हांव 7 सुमार येयल्लो बुथाचेर. सकाळी 7 पळयता 7 लोक येवन आसलेले बुथाचेर. हांव अजाप जालो, हे 7 लोक लायनी लागली कशें काय म्हूण इतले वेळ. पळय जाल्यार 8 स्टार्ट जालें वोटींग. जवळ जवळ आतां टायम जालो कितलो, जाली 10 जाली. 10 जाली. 10 म्हणल्यार आतां जवळ जवळ 200 लागीं पावले वोटींग. टोटल वोटींग आसा एक बुथाचेर 929 आनी एक बुथाचेर 665. 2 बुथाचेर म्हणजे टोटल 1363 जाता. जवळ जवळ 900 ते 1000 वोटींग जाता अशें दिसता म्हाका. कित्याक काय म्हळ्यार लोक इतले पळय उमेदीर येयलात न्ही वोटींग करपाक. सो म्हाका दिसता सरकारान ऑपोजीट वोटींग करपाचें अशी लोकांनी चिंतले आहा. कित्याक ही म्हारगाय हे ते सगळे लोक आमी जेन्ना गेल्ले लोकां कडेन तेन्ना लोकांनी पळय सांगलां न्ही, ते पळयल्यार म्हाका दिसता BJPक मत खूब कमी पडटा अशें दिसता. कित्याक लोकांक इतलो राग आसा BJPचेर. आनीक हें आमकां लोकांनी उलोवन दाखयल्लें आसा. आनी म्हाका 100% खबर आहा की हे दोनी बूथ आमगेले श्रीस्थळ पंचायती वॉर्ड नंबर 1 आनी वॉर्ड नंबर 2 दोनी बूथ लिडींग येतले काँग्रेसीक. हितून मातसोय दुबाव ना. तुम्ही काँग्रेसी खातीर बी काम करता काय कितें? हांव काँग्रेसीचो गोंयचो काँग्रेसीचो हांव जनरल सेक्रेटरी. आजून कोणाक खबर नासतली की हांव एक 3 म्हयन्यान एक खेप वयता मिटिंगेक. म्हाका ते 8-8 दिसान आपयतात, पूण म्हाका मागे धंद्या मुखार वचपाक मेळना म्हूण हांव ते ओवरऑल पळयलें जाल्यार बायलांनी आनी दादल्यांनी मत इक्वल आहा हांगा. म्हळ्यार बायलो चड भायर सरलेली दिसता. अशें कित्याक लागून? बायली भायर सरला. कितें जालां लोकांक 1,500 पळय मेळटाले ते बायलांक कितें जाल्लें आहा, एक आतां 6 म्हयने जाले, 1 वर्स जालें पयशे ते येयला एकावंटाक बायलाल्या. त्यो बेजारला बायल्यो. म्हणटकीर तेमगे हांवें बी केल्ली आसा की बुकाची एमान फुटमान आमी इन्क्वायरी केल्ली आसा आनी ते लोकांक रोखडे पयशे मेळ्ळे बी आसात. म्हळ्यार हें काम आमी करताय बी. कळ्ळें, आमी वोगी रावनात. त्या देखून लोकांक बायलांक 1,500 दितात आनी आमगेली लायटी बील हेजी बील हें करून व्हरता म्हण तेमकां कळ्ळां. आतां कळून चुकलां की हे आमकां फटयता म्हूण लॉलीपॉप दिवन. ओके, तुमी लीड आसतले म्हणटा तूं काँग्रेस? हांव काँग्रेस लीड उरतले. हांगाच न्ही तर श्रीस्थळ पंचायती सुद्दां काँग्रेस लीड उरतली अशी म्हागे खात्री प्रमाण सांगता. कित्याक अशें काम जाल्लें आसा की वर्सां BJPत प्रत्येक इलेक्शनाक BJPत लीड उरताली, पूण ह्या खेपेक तशी लीड मेळपाची ना. एक तर इक्वल जावपाक शकता, नाजाल्यार 150-200 मतांचो फरक उरपाक शकता. BJPचे कार्यकर्ते ह्या खेपे ऑपोजीट वोटींग बी करतले अशें कितें तुमकां तशें दिसता कितें? म्हाका त्या सायडीक जावपाक शकता. आनी ह्या सायडीक बी पळय कितें आसता, आमचो आमदार आसा ह्या सायडीक, म्हणटकीर आमदाराली लोकांनी कोणाक काम केल्लें आहा ते मारतलेच, तितून दुबाव ना. पूण जे पळय रागार आहा आमदाराचेर ते वोटींग करपाक खूब मुश्कील आहा. कित्याक तेमी उलोवन दाखयल्लें आसा आमकां आमदारा बद्दल. आमदाराचेर रागार जावपाक कारण उरूंक शकना, कारण आमदार भरपूर कामां करता. काणकोणचो विकास करता, श्रमधामा अंडर घर बांदता. पळय ते सांगपाचें खूब आहा. लोकांनी जें सांगलां न्ही तें खूब आहा, पूण तें हांव उलोवपाक शकना. वेळ येतलो तेन्ना हांव उलयतलो. म्हाजी आईची वय आतां अबावट 75. हांव आतां हांवें बुथाचेर मत मारपाक गेलो आनी ताका सारकी इस्त बी तितली बरी पडना, दिसपा येना. तेन्ना तो ऑफिसराक आमी म्हणलें ताजें मत मारपाचें म्हणून. तो कितें म्हणलो, आमकां वचपाक मेळना भितर, ऑफिसरान मारपाक पडटा म्हणलो.
आनी सर ऑफिसर समज तो कोणाच्या एक खंयच्या पार्टी फेवर उरलो न्ही तेन्ना तो जाय ताका मारपाक शकता न्ही वोट आतां आमकां कन्फर्म कशें कळटलें की तो कोणा अमक्याक मारलो म्हणून कळ्ळो तुका न्ही अशें एक आमचो हें आहा प्रश्न आसा म्हणजे हे असेंब्ली इलेक्शनाक तांकां दिताले न्ही दुसरे मनीस खुबशीं पयलीं केलां आनी खुबशीं प्रकरणां आयकलां अशें आमी कोण समज दिसना न्ही जाल्यार तेजे वोन ताका तेज्या हातीन तेजे वोट मारला हेजे पयलीं आई नाव कितें आई नांव कमल येसू देवीदास ओके अवी खोतीगांव तुमकां दुबाव आसा आतां ना दुबाव आसा म्हळ्यार म्हाका तें आसात न्ही म्हाका दाखयला न्ही तेणी कोणा मारलें तें कळ्ळें तुका न्ही ओके आनी तुमच्या आईचें मत भायर पडल्यार तुमकां दुबाव आसा दुबावूच न्ही कित्याक हांवें सांगलें न्ही बाबा तेणी अमक्याक मार म्हूण सांगलें ताका सारकी इश्ट पडना कळ्ळें तुका न्ही म्हणटकीर तें हांव वचून मारपाक घरी तो म्हळ्यार तशें मारपाक मेळना तो ऑफिसर आपल्यान मारपाचें म्हणलो तें कोणा मारलें म्हूण कशें कळटलें आतां ऑफिसरान कितें सांगपाक सोदता तुमी सिस्टमीक ना सिस्टम ही आहा पळय ही सिस्टम म्हाका जाल्यार योग्य दिसना ही कळ्ळें तुका न्ही एक तर आमची म्हाजी आईची मत हांवें मारपा आसलें ना जाल्यार तेणी सांगपा आसलें तें अमक्याक मार म्हणून हांवें सांगपाचें तें मारपा आसलें पूण तें आतां तेमी ऑफिसरान मारलें तें आतां